गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन येवकार। तुमकां आतां सगळ्यांक गोंयकारांक कळून चुकलेंच आसतलें की गोमंतक टीव्ही गोंय सरकाराच्या जोड पालवान पयलो गोमंतक टीव्ही इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 हो घडोवन हाडटा, जो 15 सप्टेंबराक जातलो। आनी आयजूच ह्या अवॉर्डाचो लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड म्हणजे जीवन गौरव पुरस्कार जो आसा तो गोंयचे फामाद उद्देजक अनिल बाब खंवटे हांकां फावो जाला। आनी ह्या खिणाक आमच्या बरोबर स्वता अनिल बाब खंवटे आसात। आमी तेंचे वांगडा बातचीत करतले, जाणून घेतले तांचे ह्या क्षेत्रा भितरले कार्य, ते भायर तांणी कित्या भितर एक्सलन्स केला, कितें ह्या क्षेत्रान आपलें भरीव योगदान दिलां तें आमी जाणून घेतलें। सर, सगळ्यान पयलीं म्हणजे तुमकां मना काळजांतल्यान हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण तुमी आमचे गोमंतक टीव्ही एक्सलन्स अवॉर्ड जो आसा इंजिनियरिंग ताचे पयले जीवन गौरव पुरस्कार तुमकां आज जाहीर जाला। कितें भावना ह्या खिणाक? जेन्ना म्हाका मिस्टर राजू नायकान फोन केलो आनी म्हाका सांगलें तुका लायफ टायम अचिवमेंट मेळपाचो आहा गोमंतक आनी गोवा गव्हर्मेंटच्या सहकार्यान, म्हाका खरेंच खूश भोगली। हांवें म्हणलें सरप्रायज जालो हांव। इनफॅक्ट म्हणजे म्हज्या पेक्षा बरे इंजिनियर गोंयान आसा आनी काम करता, पण ताणें तेन्ना उल्लेख केलो की हांवें जो प्रॉडक्ट केला आल्कोफायन म्हणून, त्या प्रॉडक्ट्सा संबंदी जी जगभर ताका प्रसिद्धी मेळ्ळा, त्या खातीर दॅट इज वन ऑफ द रिजन वाय आय एम गेटींग दीस अवॉर्ड। तेन्ना आयकून खरें म्हाका एकदम खूश भोगली, कारण रियली आय हॅव पूट माय वर्क इन दॅट प्रोजेक्ट फॉर वीच आय वर्क फॉर अबाउट 2 years इन माय R&D लॅब, आनी तो प्रॉडक्ट खरोच सक्सेसफूल जालो। सर, तुम्ही आता तुमच्या प्रॉडक्टा बद्दल सांगले, त्याच्या बद्दल आमी फुडें उलयतले, बट तुमची ह्या क्षेत्रां भितर सुरवात केन्ना जाली? तुमी केन्ना इंजिनियर म्हणून पास आउट जाले आनी मागीर तुमची कारकीर्द कशी गेली, वचत गेली, हेची मातशी आमकां सांगा। हांव पणजेच्यान देवळवाडो म्हणून जो जागो आसा महालक्ष्मी देवळा कडेन, थंय वाडिल्लो भुरगो। थंय तो भुरगो फामाद, तो जागो फामाद आसा। वादयाजगिरी बी सगळे जे पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह जे आसतालें ते वाड्यार घडटाले। आनी उनाळ भुरगे म्हणून आमी आमचो जो गुरू आशिल्लो तेन्ना तो जालो, तो म्हजो बॅकग्रावंड आसलो। तो म्हजो बॅकग्रावंड आशिल्ल्या कारणान म्हाका फुडल्या फुडच्या आयुश्यान तो खूब उपयोगी पडलो। म्हणजे खंयतलें डिसिजन, खंयतलें धाडस करपाचें जें जाय आशिल्लें त्या भुरगेपणाचो बॅकग्रावंडा खातीर म्हाका उपयोगी पडलें। थंयच लागीं ती मुश्टीफंड संस्था आशिल्ली, थंय आमी शिकताले। मुश्टीफंड संस्थान आमी जेन्ना प्रायमरी पास जाल्ले तेन्ना म्हाका सदांच दिसतालें हें आमी मुश्टीफंड संस्थे खातीर आमी कितें तरी करूं जाय, हो सुद्दां उद्देश मनान आसतालो। आनी मागीर म्हजें थंय पयलीं मुश्टीफंडान शिक्षण जालें, मागीर पिपल्सान शिक्षण जालें। थंयच्यान हांव मुंबय गेलो। मुंबय हांवें विल्सन कॉलेजान इंटर सायन्स केली, तातूंत नंतर VJTIन हांवें सिवील इंजिनियरींग केलें आनी 1966 हांव परतो गोंयान आयलो, म्हणजे BE सिवील जावन। हांगा येतकू हांवें म्हणजे ठरयलें की पयलीं 3-4 वर्सां म्हाका बिझनेसमॅन जावपाची आवड आशिल्ली। म्हणजे म्हजो वडील बी सगळे जे आशिल्ले न्ही ते बिझनेस पीपल, खंवटे म्हणटा ते बिझनेस पीपल, तांकां म्हाका बिझनेसमॅन जावपाची गरज। म्हणजे बिझनेसान फंड पयशे कांय नाशिल्ले न्ही, म्हणजे हांवें पयलीं 3-4 वर्सां नोकरी केली। सगळे म्हणजे प्रायवेट फर्मान काम केलें, PWDन काम केलें, इंजिनियरींग फर्मान काम केलें, मायनींग फर्मान काम केलें, आनी खूब ती नॉलेज घेतली। आनी त्या नॉलेजीन हांवें म्हजो स्वताचो खंवटे इंजिनियरींग कॉमर्स केली। आनी नंतर 2-3 वर्सांनी हांवें म्हजो आमी विक्टर आल्बुकेर्क ताका घेवन आल्कॉन एंटरप्रायज, आल्कॉन कन्स्ट्रक्शन म्हणून एक नवी ग्रूप तयार केलो आमी, आनी तातूंत आमी खूब प्रसिद्धी मेळयली। आमी ऑलवेज यूज टू से यू आर रायट, दीस इज आल्कॉन प्रोजेक्ट, असो आमी तेन्ना सदांच म्हणटाले। आनी त्या प्रमाणे आमी आमची 25 वर्सां सुरळीत गेली। आनी त्या नंतर आमची दोगांयची भुरगीं वाडल्या कारणान आमी डिसिजन घेतलें सेपरेट जावपाचें, आनी आमी सेपरेट जाले 1998 आनी ताजे नंतर ताणें आपलो वेगळो सुरू केलो, हांवें म्हजो धंदो वेगळो सुरू केलो। आनी दोगांयनी ताणेंय बी आपली खूब वयर वाडयलें, हांवें बी म्हजें खूब वाडयलें। हांव मागीर सिमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगान गेलो, रेडीमिक्स कॉन्क्रिटान गेलो, मायक्रोफ्रंट प्रोडक्शन गेलो, हॉटेल इंडस्ट्रीन गेलो, अशे खूब सगळे डिफरंट प्रोजेक्ट केले। तशेंच हांवें गोंयान केन्नाच जावनाशिल्ली जेटी, गोंयान सगळ्यो जेटी आशिल्ली त्यो फ्रॉम लँड टू सी, हांवें फर्स्ट टायम इन गोवा एज ए प्रायवेट पर्सन सी टू लँड अशी जेटी बांदली कोटंबी, आनी भरपूर चलता ती असो। आनी म्हणजे हांवें तो धाकटोसो पोर्ट तयार केलो, मिनी पोर्ट तयार केलो फॉर द फर्स्ट टायम इन गोवा। अशे तरेचे करत गेलो आनी
मागीर हांवें म्हणलें आतां एक सिवील इंजिनियरींग आसल्या कारणान हांवें ठरयलें की सिवील इंजिनियरिंगाची एक R&D एस्टाब्लीश करपाची आनी ती हांवें कोणें एस्टाब्लीश केली R&D लॅब आल्को लॅब ह्या नांवान आनी तातूंत हांवें एक दोग जाणांक म्हजे मित्र जे आशिल्ले तांकां ताजो हेल्प घेवन म्हजी नॉलेज एज अ हातून म्हाका कितें करपाचें खबर आशिल्ली ते कशें करपाचें ताजे खातीर थोडे प्रोफेशनल जाय आसताले तांकां घेवन वन मिस्टर BV पैक घेवन हांवें तो हो आल्कोफायन म्हणटा तो प्रॉडक्ट सुरू केलो आनी ताका म्हाका बरीं वर्सां लागलीं 2 वर्सां लागलीं R&D करपा खातीर आनी शेवटी तो सक्सेसफूल जालो येस. सो हो प्रॉडक्ट जो आसा हो सर तुमच्या कारकिर्दीतलो एक मोलाचो एक टप्पो आमी म्हणूं येता जो तुमी 2 वर्सां स्पेंड करून R&D करून तुमी तो तयार केलो. आल्कोफायन न्ही सर? आल्कोफायन. सो ताचो वापर सर खंय खंय जाता सद्या भितर? हो जो प्रॉडक्ट आसा न्ही तो म्हणजे तुमी सरप्रायज जातले. हे सगळीं व्हडलीं जी कामां खंयचेंय नांव घेयात म्हणजे काश्मीराचो ते टनल नांव घे, अंडर वॉटर बॉम्बेन जे घाला ताचें नांव घे, हांगासरले आमचो अटल हो ब्रीज घे, पणजीचो ब्रीज घे, जुवारी ब्रीज घे, हे सगळे जे ब्रीज गेले आनी होल ओवर इंडिया हे सगळे कडेन हो प्रॉडक्ट वापरलो जाता आनी तो कितलो जस्ट 2% ऑफ द सिमेंटेशियस मटेरियल आनी ह्या 2%क तांकां सस्टेनेबिलिटी मेळटा, स्ट्रेंथ वाडटा, कार्बोनेशनाचे ताजेरूय ताजो इफेक्ट बरो जाता. अशी खूब तरेच्यो नव्यो नव्यो म्हणजे ते बरें लिस्ट आहा प्रॉपर्टीज ह्या 2% घाल्यार जाता. म्हणजे बेजिकली आमी जर आतां इंजिनियरींग भाशेन ताका टॅक्निकल खूब आस्पेक्ट आहा पूण आतां सामान्य मनशाक अशें की तें तुमचें प्रॉडक्ट घातलें काय खंयच्याय प्रोजेक्टाची बेस जी आहा तिका घटसाण येता आनी तिचें लायफ वाडटा. बरोबर हय. कितें आहा जाणा प्रत्येक जे सिमेंटाचे बी जे कण आसता न्ही तांची डायमिटर आसता. हांव जेन्ना मायक्रोफायन म्हणटा न्ही ताचो डायमिटर 1 मिलीमिटरचो 1000 पार्ट इज 1 मायक्रॉन. म्हणजे हाजे जे कण आसता न्ही त्या कणांतल्यान हे म्हजे कण भितर वता आनी ते घट पळोवन ती पार्टिकल पॅकींग जाता. ते पार्टिकल पॅकींग जातकूच हाजें रिएक्शन जाता म्हणजे केमिकल रिएक्शन जाता आनी ताका घटसाण येता. आमी COH म्हणटा ताका जेल म्हणटा ताका. ते जेल तयार जाता आनी तें आनीक घट जाता आनी तें घट बेगीन जाल्ल्या कारणान ती स्ट्रेंथ जी ताका 28 दिसांची येवपाची आसता ती ताका 24 तासान मेळटा आनी हें घडिल्लें आसता म्हणून ह्या खातीर सगळे हे आमचे आयचे बीग इन्फ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज हे आमचे हो प्रॉडक्ट वापरता. तांचे प्री स्ट्रेस करपाचें आसता न्ही ते सेंटरींग काडून तातूंत दुसरे दिसा वापरूंक मेळटा खात्यांक. सेंटरींग इज व्हेरी कॉस्टली कारण जो नॉर्मली तांकां 7 दिसांनी जे सेंटरींग काडचें पडटा ते ह्या प्रॉडक्टा मेळून 24 तासान ते काडूं शकता. म्हणजे एक व्हडलो तरेचो गर्डर ते 7 गर्डर जे नॉर्मली तांकां 7 दीस लागताले एका घरांत ते एका 7 दिसान ते सॉरी जाता एका दिसान ते तुमी सेंटरींग बी काडपाक मेळटा काडून आनी तशें त्या प्रमाणे तांचो जो कंस्ट्रक्शन फास्ट जावपाचो हो हेल्प जाता ह्याका. जो दीस आसता टायम पिरियड आसता तो चड लागना तो फास्ट जाता खूब फास्ट जाता. ताका स्ट्रेंथूय वाडटा, सस्टेनेबिलिटी मेळटा, बाकीचे प्रॉपर्टीज ताका खूब नांवां आसा. ते सगल्यो प्रॉपर्टीज ज्यो नॉर्मल तुका कॉन्क्रिटाक मेळना ते हो प्रॉडक्ट घालून हो आमचो आल्कोफायन प्रॉडक्ट घालून मेळटा. सो आतां सर इतली वर्साची तुमची कारकीर्द तुमी इन शॉर्ट सांगली आमकां तितून तुमचो आल्कोफायन हो एक तुमी ताचो पेटंट बीन घेतला न्ही? आमी ताचो पेटंट घेतला. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन आमकां पेटंट आसा कंप्लीट घेतला. आतां आमी जेन्ना आमच्या अंबुजा कडेन आमी जेन्ना तांचे कडेन टायप केलो तेन्ना तांचे कडेन ठरयलें ते 3% जो आमी माल विकतलो तो 3% एज अ पेटंट फीज आमकां रॉयल्टी फीज आमकां दितले. रॉयल्टी एज वेल एज अ ट्रेडमार्क फीज. ट्रेडमार्क आल्कोहॉल आनी रॉयल्टी ह्या प्रॉडक्टा खातीर 3% आमकां मेळटा ताजे. सो आतां तुमी सर हो प्रॉडक्ट करून अंबुजाक दिता? आमी हो प्रॉडक्ट न्ही आमी अंबुजान आनी आमी मेळून 50% टायप केला. त्या कंपनीचो काउंटो मायक्रोफायन प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड आमी पिसुल्ल्या हांगा ती फॅक्टरी घाल्या आनी तो प्रॉडक्ट आमी करता आमच्या देखरेखी खाली. आमकां जशें क्वॉलिटी त्या प्रमाणे करता आनी मार्केटींग बी सगळें अंबुजा करता आमचे. बेजिकली तुमी प्रॉडक्ट तयार करता आनी ताजें मार्केटींग इट्स अ जॉयंट वेंचर. तुमच्या कडेन पेटंट आहा पेटंट आसा तुमी टायप केला सामकें. आतां सर कितलीं वर्सां जालीं तुमी हें प्रोडक्शन करता? आतां आमचो टायप जाला 2010 12 वर्सां जालीं. 12 म्हणून आतां पयलीं कोणाक कांय कळनाशिल्लें. आतां समज जगभर कळूंक लागला प्रॉडक्ट म्हणून लाफार्ज होलसेल सारके आपल्या फ्रंट पेजीचेर
हो नांव घालता. सर आता तुम्ही आम्ही हो जो अवॉर्ड स्टार्ट केला गोमंतक ग्रुपान गोमंतक टीव्ही खाला इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड कशें दिसता कितें भावना आसा आनी हो कितलो इनिशिएटीव इम्पॉर्टंट जाय आशिल्लो अशें दिसता तुमकां? न्ही हो म्हाका आज खूब बरें दिसता कारण हो जाय आशिल्लो कित्या खातीर जाणा म्हणजे एज आय टोल्ड यू हांव असो मनीस की आयुश्यांत सगळ्यांक खूब गोश्टी केल्या बऱ्यो वायट एन्जॉयमेंट टू द फुलेस्ट लेवल हांवें एन्जॉय केल्या. आतांचे भुरगे जे आसा न्ही ते फक्त ते डिजिटल आनी येवन बसतात ते तांकां जे कल्चरल किंवा सोसायटी कडेन तांकां जशें आपले ते ते करना. म्हाका सांगपाक जाय तुमी प्रोफेशनली बरें जावं शकता मजाय करूं शकता पण तुमी जर सारकें जर केलें विदीन द लिमिट्स तर तुमी म्हज्या सारकें जावं शकता अशें म्हाका तांकां सांगन दिसता ह्या निमित्यान. आनी आय एम रियली हॅपी दॅट म्हाका गोमंतकान टीव्हीन म्हाका हो टायम मेळ्ळो तुमकां म्हज्या नेक्स्ट जनरेशनच्या भुरग्यांक सांगपा खातीर की तुमी फक्त मजाच मारूं नाका. मजा मारात शिक्षण करा मजा कसली मारात पण विथीन लिमिटेशन पण त्या बरोबर शिक्षण आनी प्रोफेशनलाक बऱ्यापैकी इम्पॉर्टन्स दिया अशें मागीर तांकां सांगचें दिसता. तर निमणो प्रश्न विचारता इतली वर्सां तुमी गोंय पळयलां गोंयच्या निर्मितीन कितलेशेच हात लागल्या तांचो सहभाग आसा हातभार लागला. आतां ह्या टप्प्याचेर आतांचें गोंय हें फुडल्या भविश्यांतलें गोंय तुमकां कशें दिसता आनी तें कशें आसप अपेक्षीत आसा तुमकां एज अ एक इंजिनियर म्हणून? इंजिनियर म्हणून म्हाका म्हणजे आज जे म्हणजे जे ज्या रितीन आज जी कामां बी वयर चलता न्ही ताजी म्हाका दिसता म्हणजे आय एम नॉट हॅपी द वे इट इज वर्क द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोईंग ऑन स्पेशली of the government jobs, you know, because they are, everybody has to quote as per GSR code. तांकां जे GSR कोटे प्रमाणे जे टेंडर मेळटा ते अबाउट मोर दॅन their estimated amount. त्या प्रमाणे but I am not happy the way it is going on at present. I am really not happy. There lot of changes has to be made at all fronts and they should try to use this new product. पर्सन लायक मी म्हजी व्हडवीक घालून ना पण आमची R&D बी येवन ताणें पळोवंक जाय हे नवे प्रोडक्ट जे येता न्ही ते आपल्या GSRान तांणी घालूंक जाय आनी तांणी वापरूंक जाय. तांकां ताजे खातीर खूब गोश्टी ज्यो आज 25-30 वर्सांनी बिल्डींग पडटा तुमी आयकना आसतले खूब गोश्टी घडटा त्यो घडच्यो ना अशें म्हाका मना पासून दिसता. आनी हें गव्हर्मेंटान हाजेर डेफिनेटली लक्ष घालपाचें. GSR म्हणजे 2-3 कडेन कोटेशन घेवन आनी लोवेस्ट कोटेशन तो रेट GSRान घालप हें GSR जाय अशें बरोबर न्ही. हें म्हजें प्रामाणीकपणे मत आसा कारण म्हाका घडलां की हांवें एक्सपिरियन्स केला. हांवें जी आतां फॅक्टरी घाल्या हांगा आनी एक फॅक्टरी घाल्या हांवें कॉन्क्रीट प्रॉडक्ट्स करता ती कुणेम. हांव हांगासरले 20 कोटी रुपयाचे मशिनरीज हांगासरल्यान घेवन जर्मनीला घेवन हांगा एस्टाब्लीश केल्या. वन ऑफ द बेस्ट प्रॉडक्ट. हांव जे थंय प्रॉडक्ट करता ते हांगा रस्त्यार बी केल्ले तांचे कडेन कंपेर करता आनी ते कोट करता. कशें जातलें अशें ते प्रॉडक्ट आनी हे प्रॉडक्ट कशें एक जातले हाका जो स्ट्रेंथ मेळटा त्या प्रॉडक्टाक कशें येतले. हांव हें एग्जाम्पल दिलें. अश्यो खूब गोश्टी एग्जाम्पल दिवंक शकता ताचे खातीर म्हणजे गव्हर्मेंटान रियली शूड थिंक अबाउट दीस. म्हाका मना पासून दिसता. थँक्यू. तुमचो आतां हो प्रॉडक्ट आसा पळया जो सद्या सगळ्याक वापरतात आल्को म्हटलं आल्कोफायन तो गोंयान वापरता बीन सरकार बीन? गोंयान सरकार कोण वापरना हो फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणें तेंच सांगता हांव गोंयान सरकार कोणाक आनी सांगल्यार सुद्दां कोण आयकना. ते GSRान ना म्हणटा. GSRान ना म्हण कशें पण GSRान ना जाल्यार ते ह्या ब्रिजाक कित्याक वापरून कशें वापरूंक दिता ते ब्रिजाक वापरला अटल सगळे जे ब्रिजीस जे गोंयान आयल्या न्ही ते सगळ्यांनी वापरल्या. आनी गोंयचो गेमन्सा कडेन एक मिस्टर नायक म्हणून एक इंजिनियर आशिल्लो भायर पडलो हालींच तो ताणें हाजेर बूक घाला आनी आल्कोफा म्हणून ताणें इतलें बरें बरयलां तुमी जर वाचल्यार हांव जाल्यार ज्या इंजिनियरांक ताका कोड दिता ताजें बूक दिता ते सांगता की प्रत्येक प्रोडक्ट्सान प्रत्येक हातून कंस्ट्रक्शनान हो प्रोडक्ट वापरचो म्हणून. पण सांगून उपयोग ना न्ही. जे GSR कमिटमेंट केल्लो ना ह्यो गोश्टी मातश्यो विचार करूं जाय अशें म्हाका प्रामाणीकपणे दिसता. म्हजेच प्रोडक्ट न्ही अशें आनी म्हजे खूब कलिग्स आनी डिफरंट टायप ऑफ प्रोडक्ट करता तांचे सुद्दां प्रोडक्ट ते नॉर्मली ते प्रोडक्ट जे अशे रस्त्यार करता भायर करता तांचे कडेन तांचे कडल्यान घेता आनी तांचे कडेन कंपेर करता. अशें केल्यार तुका जे प्रोडक्ट जाय ते बरे मेळपाक इम्पॉसिबल. यू नो दॅट्स वाय गव्हर्मेंट शूड सिरियसली थिंक ऑन दीस. सर परत एक फावट तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन करता आमी. आमच्या गोमंतक टीव्हीचो पयलो लायफ टायम अवॉर्ड जो आसा अचिवमेंट तुमकां फावो जाला. तर हे आशिल्ले अनिल खंवटो सर जाणी
आपली जर्नी सांगली, तांचे इंजिनियरिंग क्षेत्रा भितर जें कितें योगदान आसा तें तांणी सांगलें आनी ते आमच्या गोमंतक टीव्ही चे जे इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 आसात ताचे ते जीवन गौरव ह्या किताबाचे पयले मानकरी जावन आसात. सो आमी तांचे वांगडा हांगासर भासाभास घडोवन हाडली, आमी तांचे वांगडा भासाभास केली. तुमकांय खूब मुद्दे ह्या चर्चेंतल्यान कळटले, जे सामान्य लोक पळयता तांकांय बी. सो हो आमचो अवॉर्ड सेरेमनी जो आसा तो 15 सप्टेंबराक जातलो, मोठ्या दबाज्यान जातलो. आनी बाकीच्या कॅटेगरींनी आमी पुरस्कार दिवपाचे आसात. टोटल 16 कॅटेगरी भितर हे 11 कॅटेगरींतल्यान 16 पुरस्कार हे जातले. सो तुमी अपडेटेड रावा, पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं. आय एम रियली हॅपी टू हॅव दीस अवॉर्ड. थँक्स अ लॉट टू द गोमंतक टीव्ही फॅमिली. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भोवमान. जागतीक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भोवमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भोवमान सुवाळ्याची खासियत, खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भोवमान, ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही.